Jivan Deva Sharan Jerusalem, page 138. Deva Sharan Jerusalem, Soni Jesu Bidon Sotam, Ebravanci Tosha Porza, Doron Yukat Ita, Chivita Chepura Chivi, Sobi Mazar Por Kota, Atunadun Soy Soy Kaita, Unsla Sorga Soy Soy Devo, Chivita Chepura Chivi, Sobi Mazar Por Kota, Atunadun Soy Soy Kaita, Unsla Sorga Soy Soy Devo. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका देव कृपा दिव. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज सोम्याच्या कोस्तांचो आयतार आनी आयज थान आमी पवित्र सातोल्यांत भितर सोदता. हें सातोलें भोव पवित्र, कित्याक आमी ह्या सातोलेंत दिवचे कोस्ट, मरण आनी पुनर्जीवनपण समारोपता. आजच्या दिसा आमी जिवच्या कोस्तांचेर लागशिल्ल्यान नियाल करता. जेजू संवसारांत येवन वंशाचें सैम घेतलें. आपल्या बापाचे येवजणेन ताणें आपकुशेन कोस्ट, मरण स्विकारलें. तर आमी आपकुशेन आमच्या जिवितांत येतले कोस्ट जेजू भाशेन स्विकारूंक देवाची कृपा आनी गोटाय मागुया. आनी मिसा बिडेन वांटून घेवचे आदीं आमच्या पातकांचो उगडास करून देवाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा हातून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्यान सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणां जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सोरपरवेदारा सासणांच्या देवा, मनशा कुलाक कालतेपणांची देख दिवंक आमच्या सोडदारान मनशाचें सैम घेवचें आनी क्रुसाचें मरण सोंसचें म्हूण तुजी खुशी जाली. आमचे जिणेंत ताचे सोंसणेकायेची देख घेवन ताचे पुनर्जपणान वांटो मेळूंक कोणवाळेन आमकां फावो कर. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पराद दोनयान म्हाका
खोऱ्या सिसाची जीब दिल्या. तोकलेल्यांक म्हज्या उतरान थीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडान उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक खरो सीस कसो आपणाक चींत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा दोनयान म्हजे कान उकडल्यात. हांवें जाल्यार परतें बोळ करूंक ना. कुरसडून हांव वचूंक ना. म्हाका मात्तोल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. तर म्हजे खाड पिसूट्टेल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो केण्ण्यो कोत्ताले आनी म्हजेर थिंपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणा. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार आमचो जबाब जातलो, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. परतून म्हणुया, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयतात तितलीं म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. म्हजीं खेबाडां करतात. म्हाका खेळून तकली आलोयतात. सर्वेस्पराचेर फातयोन आसलो तर ताणें ताका निवारचो. सर्वेस्पर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. जबाब, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. कितलींशीं सुणीं म्हजे भोंवतणी निस्तूर मनशाचे पेडे म्हाका आड घालतात. म्हजे हात आनी पांये ते विणटात. सगळीं म्हजीं आडां म्हाका मेजून मेळटात. जबाब, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हजीं आंगावळीं आपणा भितर वांडटात आनी म्हजें आंगलें कोणाक पडचें ताचेर फांसो उडयतात. तूं तरी सर्वेस्परा म्हाका एकलो सांडूं नाका. तूं म्हजें बोळ बेबोगे म्हाका पाव. जबाब, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या भावा भयणांनी मोदें तुजें नांव परगट करतलो. तांची जमात भरता तेन्ना सोबे माजार तुका वाकाणटलो. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तेल्यानो ताची स्तुती करात. जाकोबाच्या सोमेस भुरग्यानो ताका मान दियात. इस्रायलाच्या भुरग्यानो ताचें वंदन करात. जबाब, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. बागेंत पावलून फिलिपकारान बरयलेले चिटी वेलें वाचप. जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयंबाचो, तोरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना. पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्याहून तो खालतो जालो. मरो पर्यान आनी कुर्सार मरो पर्यान खालतो जालो. देखून
देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत संवसारांत आनी पातालांत आसलेल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवान दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इस्वर म्हूण सगळे रचणेक परगडचें. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोपकार. उद्गार. मरो पर्यान कुर्सार मरो पर्यान जेजू आमचे खातीर खालतो जालो देखून देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. सोरेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे आमच्या समजुस्ताचे कोस्ताचे मोन्नांची इतिहास. लोकांचे वडील मुखेल याज्ञिक आनी शास्त्री उठले आनी जेजूक घेवन पिलाताशी गेले आनी ताचेर अशी घरांनी करूंक लागले. आमच्या लोकांक फुलयतना शेजाराक पोटी फारीक करूंक मना करतना आपूण क्रिस्त राय म्हूण सांगतना आमी ताका धरला. पिलातान ताचे लागीं विचारलें, तूं जुदेवांचो राजा होय? ताणें जाप दिली, तूंच सांगताय. पिलातान मुखेल याज्ञिकांक आनी लोकांचे झुंडीक म्हणलें, ह्या मनशाचो कसलोच गुन्यांव म्हाका मेळो ना. पूण ते जोरूंक लागले, आख्या जुद्यांक गालिलिया मेरेन हांगासर पर्यंत लोकांक शिकवून तो उचांबळताय. गालिलिया अशें म्हणलेलें आयकतच तो गालिलियाचो गाय म्हूण पिलातान विचारलें आनी हेरोदाच्या अधिकारा खाल तो पडटा म्हूण गमले उपरांत ताणें ताका हेरोदा विशीं धाडलो, कित्याक हो त्या दिसांनी जेरुसलेमाक आयलोलो. जेजूक पळोवन हेरोद खबर खुशी जालो, कित्याक ताका पळोवंक जायतो काळसून तो आशेतालो, कित्याक ताचे विशीं जायती खबर ताणें आयकली आनी ताच्या हातांतलें कसलें एक विजमीत आपणाक पळोवंक मेळटलें म्हूण तो रावतालो. साबारबासांनी ताणें जेजूक विचार केले, पूण तो ताका कांयच जाप दिना जालो. मुखेल याज्ञिक आनी शास्त्रीताचेर तमो नासतना गुन्यांव घालीत रावले. तेन्ना हेरोदेन आपल्या शिपायांक बरोबर ताका बेमान केलो आनी मस्कोऱ्यांनी धवें फूल आंगलेंत न्हेसोवन ताका पिलाताशी परत धाडलो. आनी हेरोद आनी पिलात त्या आदीं एकामेकाचे दुस्मान आसले ते त्याच दिसा इश्ट जाले. मुखेल याज्ञिकांक अधिकाऱ्यांक आनी लोकांक एकठांय करून पिलातान म्हणलें, लोकांक हुसलायता म्हणून तुमी ह्या मनशाक म्हजेशी हाडलाय आनी पळयात, तुमचे हुजीर हांवें ताची चवकशी केली आनी तुमी ताचेर फिर्याद दितात ते विशीं म्हाका हे मनशाचो एक तरी गुन्यांव मेळो ना आनी हेरोद्याकूय मेळो ना. ताणें तो ताका आमचेशी परत धाडला आनी तुमी जानत मरण फावो तसलें कांयक ताणांक करूंक फावना, देखून ताका कास लायता आनी सोडटा. परबेचो म्हयन एका कैद्याक ताणें सोडून दिवंक जाय आसलो. लोकांचे आख्या जम्यान होलयोन मारून म्हणलें, हाका काड आनी आमकां बाराबासाक सोडून दी. बाराबासाक शारांत राजगुंड आनी प्राणघात ताणें केल्लो देखून बंदखणींत घातलो. जेजू सुटका दिवंक सोदतालो देखून पिलात नव्यान तांचे लागीं उलयलो, पूण ती अदिकूच ओरडूंक लागली, ताका खुर्सान मार, ताका खुर्सान मार. ताणें तिसरे फावटी तांकां म्हणलें, पूण ताणें कितें वायट केलां? मरण फावो तसलो गुन्यांव ताचे सवय म्हाका मेळो ना, देखून खास लावन ताका सोडून दिता. पूण ती व्हडलो बबाल करून ताका खुर्सार मार म्हूण
थांबून आसतना मागताली आनी तांचे ताळे चोडत वेताले. शेकी ती मागता तशें करचें म्हूण पिलातान थारायलें. म्हणटूच बोंडाय आनी खून केल्लो खातीर बंदखणींत घाल्ल्या मनशाक ती मागताली तशें ताणें सुटका दिली आनी तांकां जाय तशें करूंक जेजूक तांचे हाती केलो. ताका घेवन वेता आसतना कोण एकलो सिमोन सेयेकार केद्या गांवांचो येतालो. ताणें ताका वेतीक धरलो आनी जेजू फाटल्यान कुरीस घेवन वचूंक ताच्या खांदार तो दिलो. ताच्या फाटल्यान लोकांची आनी ताचे पासत रोडून उंच ताळे विलाप करताले. बायलांची ओडी उरपोंच चलताली. तेन्ना तांचे वाटेन परतून जेजून म्हणलें, जेरुसलेमाचे दुवानो, म्हज्या खातीर रडूं नाकात, भगत तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां खातीर रडात. तर चोथऱ्या दोरात अशें म्हणपाचो दीस येतले जी वाचती ज्या कुसव्यान जोन दिवंक ना आनी ज्या भोड्यांनी दूत दिवंक ना ती भागी. तेन्ना दोंगरांक आमचेर पडात आनी पर्वतांक आमकां धांपात अशी म्हणूंक लागतली. ओल्या ल्हानकाक अशें कोत्ता जाल्यार सुक्या ल्हानकाचें कितें जातलें? आनी दोगां गुन्हेकारांक तांचे बरोबर जिवेशी मारूंक वताले. आनी कोट्टी म्हणटा त्या जाग्यार पावतच ताका आनी चोरांकूय थंय कुर्सार मारले. एकाच ताचे उजवे कुशीक आनी दुसऱ्याक दावे कुशीक. जेजून म्हणलें, बापा तांकां बोगोस, आपूण कितें कोत्तात तें नकळोत. मागीर तांणी सोती घालून ताची आंगवस्त्रां वांटलीं आनी लोक उबो रावन पळयताले पूण व्हडली तांचे मस्करी करूंक म्हणटाले. हाणें दुसऱ्यांक सोडयलीं. हो देवा मनसून काडलो ओबीसी जाल्यार ताणें आपणाकूच सोडोवचो. शिपाय ताचे कोस्ताय कोत्ताले आनी लागीं येवन ताका शिरको दिवन म्हणटाले, तूं जिदेवांचो राजा जाल्यार तुकाच सुटका दी. आनी ताच्या माथ्यार वयर बरोवन बरोवलो एक असो आसलो, जुदेवांचो राजा हो. कुर्सार हुमकुतला चोरांत एकल्यान ताची निंदा करून म्हणलें, तूं अभिशीत न्हय तर तुका आनी आमकांय सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन अशी ताका बोबाड केली. तेच कास्तीक तूं सांपडलोले आसतना तूं देवाक भियेनाय? आमकां तर हें नितीन फावो जालां. आमच्या कुटुंबा प्रमाणे आमी भोगता, पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना. आनी ताणें म्हणलें, जेजू, रायपणान तूं येतात तेन्ना म्हजो उगडास कर. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरें सांगतां, आज तूं म्हज्या सांगाता विणकुटांत आसतलो. सुमार 2 पारां जाल्लो आनी 3ऱ्या पारा पर्यंत सगळ्या देशाचेर काळोख पडलो. सुर्य पालवलो आनी देव मंदिराचो पड्डो मडेकूत दोशीन पिजलो. आनी व्हडल्यान ओडून जेजू म्हणलें, बापा तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. उबी रावात. गोडलां तें पळयवन सोदपोतेन देवाक वाखाणी दिवन म्हणलें, खऱ्यांनीच हो बरो मनीस आसलो. आनी हे गोडणीक हाजी जावंक जल्मलो सगळो लोक जालोले तें पळोवन होड्डोनी बुडयत परत गेले. ताची वळखीची सगळीं जाणां पयस उबी रावन हें पळयतालीं
तशेंच गलिल्या तावन ताचे फाटल्यान आयलोलो त्यो बायलो. जुदेपांच्या आरिमात्या नगरांतलो जुसे नांवाचो एक मनीस आसलो. तो बुधवनांतलो एकलो बरो आनी सात्वीक मनीस. ताणें तांचे मुसोतोलीक आनी कुटुंबांक आपली कबलात दिवंक नासली. तोय देवाच्या राज्याची वाट पळोवन आसलो. ताणें पिलाताशी वचून दिवची कूड मागली आनी ती दिवन एके ओलीन रेवंडायली आनी तेतून वीर कोणाकूच दवरूंक नासलो तसल्या काडोताल्या फोंडांत ताका निकिपिलो. तो दीस तोराचो दीस आसलो आनी सनवार सुरू जावचो वेळ पावलोलो. गलिल्या तावन ताचे बरोबर आयलोले बायलांनी ताचे फाटल्यान वचून समाधी आनी कशे भाशेन ताची कूड तातूंत दवरल्या ती चोत्रायन पळयली. मागीर परत वचून पुरमलाची आनी माखणाचे नग तयार केले. सणा दिसा कायदो प्रमाणे तांणी विसव घेतलो. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाचे बाब न्हू एक ल्हानसो विचार आज आमी नियाळ करुया. जेजून 3 प्रकारचे कोश्ट सोंसले. मनाचे कोश्ट, कुडीचे कोश्ट आनी आत्मीक कोश्ट. मेंटल सफरींग, फिजिकल सफरींग आनी स्पिरिच्युअल सफरींग. गेत्सेमाने आसतना जेजू मनाचे कोश्ट सोंसले. ह्या जाग्यार ताका एकसूरपण भोगूंक पडलें. ह्या जाग्यार तो एकलोच आसलो. ताचे पुरो जाल्ले शीस पयस निन्नोले. कुर्साची वाट चलतना ताचे शीस ताका सोडून व्हेले. एकलो विश्वासघाती जालो आनी दुसरो न्हयकारोप जालो. वन डिनायड आनी वन बिट्रेड. दुस्मानाच्या हातान आसतना जेजून कुडीचे कोस सोंसले. ताचे दुस्मान संदी घेवन ताका सापकांनी मारतात. मागीर ताच्या माथ्याक खांट्याचे मुटू घालून ताची रूप इबाडूंक सोदतात आनी शेवटाक कुर्सार मारतात. असले नवरान फकत वोड चोरांक फावो आसले त्या वेळार. आनी तिसरें कोश्ट आत्मीक कोश्ट. गेत्सेमाने तशेंच कुर्सा आसतना बापान आपल्याक सांडला म्हूण जेजूक दिसता. जेजू असल्या उतरांनी आपल्या बापाक उलो मारता. एली एली लामा सबक्तानी. म्हजे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय. मोगाचे बाब भयणीनो 2000 आदीं जेजून कोस मरून सोंसलें पूण तें संपोवंक ना. जेजू आजूय कोस मरून सोंसता. कुडीचें, मनाचें आनी आत्मीक. तो जेन्ना आमी कोस्तान सांपडटा जाय ते मनाचे, कुडीचे आनी आत्मीक आमी आमचे दोळे कुर्सार खिलाल घेवचे मारून आमचे कोस सोंसूंक देवाचो आदार आमी आज खालतीपणी मागुया. सुनी उबी रावात. सतमानतान देवाक, सुरपुदा देवा बापाक, स्वर्गाने पृथ्वीच्या रोसणारा जीव पुस्ताक ताचे एकलेच पुताक आमच्या सोम्यांक भूत आत्म्या संभवलो. आमकां मारे तान सोलमलो. पोंचला काल ताणें कोस सोंसले. त्या कोर्सार जोडलो. तो नव्यालो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्या मोदेन देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्या मनची वंश जालो. स्वर्गात चलो. सर्व देव बापाची उसव्याक बसला. तूं ते जिवन मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. स्वतांत पवित्र आत्म्या कातलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणें उर्जें जेवणपण सस्तेन जिवीत. आमेन. आमच्या मनान काळजांत ते विचार आसात त्या देवाच्या हातान घालुया. आमचो जबाब सोर्गींच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. गावून जातलो.
पवित्र सभेच्या फुडाऱ्या पासत मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक विस्वाशी रावूंक सदांच जिवितांत देवाची खुशी करूंक वावरूंक आनी हे तरेन देवाची खुशी करतले बरे नमुने परजेक जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. सरकारी फुडाऱ्या पासत मागुया. हालींच विचून आयलोल्या आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी अदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी परजेची सेवा बरे तरेन करूंक आनी अशें दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक ते बरी देख जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. कोस्टा आडकोल्यांक सांपडलोल्या पासत मागुया. आमच्या जिवितांत कोस्ट दूख येता तेन्ना आमच्या सोम्या जेजू भाशेन काळजीदारपणान कोस्टा आडकोल्यांक फुडो करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. ह्या मिसांत वांटो घेतल्या पासत मागुया. जेजू क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर कुर्सार कोसटवलो आनी मेलो. हें सत आमी वळखून आमचें जिवीत आमी बदलूंक बापाची कृपा मागुया. बोमगाळ बापा ही सगळी मागणी तुवें आयकून घे म्हूण आमी कालतीपणी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. C38 to Cards Baba, page 44. स्वीकार करा कशी तुझा महिमा करू शंका सगळ्या देऊ तुझा महिमा करू शंका सगळ्या देऊ तुझाच बाबा सोनाचे Moje duque, dormolenia Misachi, Małojna Cita Krikuru, Puszalkaj Kuci Matu, Małojna Cita Krikuru, Puszalkaj Kuci Matu, Tukaz Papa Sol Moje, Vidana Ekanani,
तुझे भावन आमचे बलिदान त्या बाक मानतात असा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रार्थुया. सुरेस्परा आमच्या कोणवाल्या बापा तुझ्या एकल्याच पुता जिवच्या कोश्ट मना वरवीं तुझे मोक्षणे आमकां बेगीनच मेळूं. आमच्या कोन्यांक तें फावो न्हय, तूं जिवचे श्रेश्ठ उत्तम ह्या योजनाक लागून तुझ्या दोळ्याल काळजाचो मायमोग आमी भोगूंक फावो. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सुरेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सुरेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सुरेस्परा पवित्र बापा सोतरा शासनाचे देवा सोळक्या सोता जुगस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निरपराधी तोरी पातक्यां खातीर ताणें कोस्ट दोगड सोंसलें आनी आपणाक फावो नासतली खास्ट नोस्त्या मनशां पासत आपणाचेर घेतली. ताच्या मनान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनजपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतलें. तुगो स्वर्ग आनी संवसार आनी देवतांचो दोळबार ताका मान भोवमान दितात आनी निरंतरीन ताची स्तुती गायता. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्रान दानून हिंद देणी पवित्र करून मागता जावन ती आमकां जुगस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच खुशेन कोस्ट मरून सोंसोवचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काळस नव्यान सासणी करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताजो गोड परगोटुया. Sonia Jesu tuže Koronami somorunka, tuže punočívom korami porvota, duša jenia aminot breka. बापा जीवच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमनी भक्तीपणान उगडास कोत्ता आनी उडोचोचे कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी कूड अगोस्तावताले आमा समजतांक पोते वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्पर आके पृथ्वी विस्तार लोले तो पवित्र सुबोचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सोलियानीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जन्म बरासो धरून मेल्ल्या तेमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां दिसता गोटेन मेल्या समेस्तां तुजे पुजा मुखामोळ फोळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची द्वार करून मागता. आंकपा मदेवाचे माये सांगाती बगन तुजो पोती बगन दोर दुतां आनी सुतां मारोल्ल्यान तो सगळ्या भक्तां बरोबर सास्ता सुखांक आमकां वांटो दी.
थंय सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपद वेदार बापा सरवणवण आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. जेजूचे आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे होक्षितांव तशीं आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सोजे सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा येणेक आमी बरो भाशेन ओतरेकतांव तर आमकां तुज्या उदक काकलोतीन सोर पळ्यान सुटोय आनी सोर आकाटांतली वाटाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें त्या दोटांक मुडलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र भवताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोटान सांबाळ जो जियेताय राजो चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटाय ती शेल्याचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या थंय म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. एक तुजी आज्ञा आमकां D9 पेज 51.
It's
bezwykamy kacą. Amija tam mokosto. प्रार्थूया. बो मोगाळ बापा अपुर्देने तुवें आमकां दादोशी केल्याय. कुर्साक लायिल्लो जिवची कूड जाल्ली आमचें खाण. ताचें मरण आमचो बाबात गोड करता आनी आमच्या काळजांनी विश्वास रोयता. तो ताच्या पुनर्जन्मपणा वरवीं शेवट पर्यंत ती रावूंक आनी बरवाशेन आशिल्ली सोडवून जोडूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Amen. थोडो वेळ बसात. Father Apollo Cardozac हांव दिनवासता हें ताणें मीस बुडयलां. त्याच प्रमाणे येरांकूय जाणें हांगसर आमकां मदत केल्ली आसा. हांगसरची मांडावळ, गायन, मिडिया आनी येरां. तर बुधवारा दीस पर्यंत सोमार, मंगळार, बुधवार ह्या दिसांनी 2 मिसां आसतलीं. पयले 7 आनी 8 इंग्लिशीन. 7 मीस आमचे भाशेन, 8 मीस इंग्लीश भाशेन. बेरेस्तारा दीस सांगे 5 मिसाची मांडावळ आसतली. तर मीस 5 जातले. आनी शुक्रारा दीस 3 आनी सोनवारा दीस रातीक 11. So my dear sisters, in this side we will be having the English services from Monday, Thursday, Good Friday and Saturday midnight mass. On the other side it will be in Konkani. So the bishop will come that side, but we will be having services here. On Monday, Thursday the services will begin at 5 o'clock, on Friday at 3 o'clock and on Saturday at 11 o'clock before midnight. Kindly rise now for the final blessing. सरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. देवाच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जो कोण म्हजी सेवा कोत्ता, page 97, F24. Sokol moji seva kotta, daremos kopat lokoco. Suya tutto doniasa, doiasta lusimo paso. Sokol moji seva kotta, daremos kopat lokoco. Suya tutto doniasa, doiasta lusimo
sasnangam samata. Socorro, mas de amor, Abraço-te